माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक जाल्ल्या पूजा नायकाक हाडले दिवचल पुलीस स्टेशनात. तिच्या विधानाच्या आधाराचेर नव्यान चौकशी आणि एफआयआर दाखल करपाची सुचोवणी केली मुख्यमंत्र्यान. मजगती नोकऱ्यांच्या घोटाळ्यात पुलिसांच्या चौकशेचेर ढवळीकारान उक्तायले असमाधान. राज्यात चोरयेच्या घडणुकांनी वाढ. मडगाव एसवी ज्वेलर्साचे तोडले शटर. 4 चोर आशिल्ल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजांतल्यान आयले उक्ताडार. हाका कायदो आनी सुव्यवस्थेचो उणाव जापसालदार, लोकांचो प्रस्न. काणकोणा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाची 550 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यात चालू. आयज नूतन वैदिक ब्लॉक, श्री इंदिराकांत भवन आणि श्री वीर विठ्ठल मंदिराचे जाले उक्तावण. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात चोरेच्या घडणुकांनी वाढ जायत आसा. दिसा उजवाडाक चोरयो जावपाक लागल्यात. घोगळ मडगावच्या चौगुले कॉलेजी लागसरच्या एसवी ज्वेलर्साचे शटर तोडले. 4 चोर आशिल्ल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजांतल्यान उक्ताडार येयला. फातोड्ड्या पुलीस फुडली चौकशी करतात. ह्या घडणुकांचेर खर दखल घेतली वता वय अशा घडणुकांक बेरोजगारी जापसालदार आसा काय कायदो आनी सुव्यवस्थेचो उणाव विचार करपासारकी गजाल. दुकान बरो आसलो. हांगा सगळे सोरे पिताले. होलसेल आसा बार ते होलसेल आसला बार पिवपाक बसता. कितले जाल्यार एक ऑब्जेक्शन केलो तो आयकना जालो. जेन्ना नंतर आमी 12 दुकान घरा पळयलें सारकें आसा. जेन्ना हांव न्हिदून जाम जालो म्हणून न्हिदून आसलो 7:30 पासून. जेन्ना सोसायटी चेअरमॅन आमगेलो चेअरमॅन आसा न्ही, तिणें म्हाका घरा कडेन तो हे केलो, उठयलो. तूं वचून मातशी तुजी दुकान पळयलें की म्हणून कितें जालें तें म्हणून. हांव सामकें आबूज जावन सकयल येयलो देवून. तेन्ना पळयल्या नंतर ही खबर कितलेच आनी भितर कांय पळोवना. दुकान तर पडेल आसा. कितले माल वेस्ट कांय खबर ना कितें गेलें तें कांय ना. पण तेणी भितर एंट्री मारला म्हणजे ते खबर ना म्हाका. एंट्री मारला की ना मारला की आता शटर उक्ती केल्या नंतर कळतलें कितें म्हणून. तेणी शटर तुगे ब्रेक केला. ब्रेक ओपन केला भितर अनेक शटर आसा गुलाब शटर. तेजे भितर पास जाल्यार तर दुकान भितर हे माल वचूं शकता कितें आयटम. सद्या तरी म्हाका कांय कळना. इतले तरी तुमी पोलिसांनी एक्शन घेवपाचो. सीसीटीव्ही फुटेज आसा. ते फुटेज तरी दाखयता सगळे मनीस क्लियर दाखयता. 4 मनीस आसा फोडपा पाड घालून फोडपा सगळें दाखयता. पर दाखयता. पण गोल्ड बी आसा दोनी आसा. गोल्ड मेन तुका सद्या खबर ना बाबा ते भितर आतां सद्या कांय रिपोर्ट ना. भितर गेल्या नंतर उक्ती केल्या नंतर कळतलो की म्हाजी भांगार गेला की भितर गेला एंट्री जाला ना. मोबायला हिसाब फोटेजा प्रमाणे एंट्री दिवन दाखवू ना 2000. आतां भितर गेल्या नंतर उक्ती केल्या नंतर कळटलें गेट फोडून गेला की ना. आता तुम्ही कंप्लेन केला न्हू? कंप्लेंट ऑलरेडी पोलीस येऊन गेला. फातोड्डा पोलीस फातोड्डा पोलीस येवन एन्क्वायरी करून गेला. आनी पोलिसांनी आतां एन्क्वायरी करता आसा. तेजे कितें रिपोर्ट पळय तुमी. एक्शन घेतले ती सोऱ्याचे घेवपाक सांगला. कितले म्हूण सांगला आमी. तो विशेश आमकां होलसेल म्हणटा सोर पिता आनी सगळे बाय लोक बसता. आमी गिरायक करूं मेळटा. कितें सांगता तूं कितें करता कर म्हणतो ओनर. अशें आमी सगळे बेब येता. तशें म्हणून सरकार आनी गोवोरमेंटान एक्शन घेवपाचें. होलसेल म्हणटा ते डिटेल पिताचे तेजे घेवपाचें म्हणून सगळे कडेन दिसता. इवन केटीसी बस स्टँडार सगळे कडेन येता. ते होलसेल वता. होलसेल बार म्हणटा ते बार जावन गेला. बार तर भितर बार तर भितर बसताले. ते होलसेल मध्ये बिंदास पूल आला रस्त्यार. ते गोवोरमेंटान एक्शन घेवंक जाय तेजेर. लायसन काडून उडोवपा तेंचे काडून. एक्सायज डिपार्टमेंटान हें करपाक न्हू. एक्सायज डिपार्टमेंट पोलीस कोण घेवपाचें एक्शन. हेजी जबाबदारी कोण पाल्याक. अशें असली घडता. हे बसता घडताच. आतां आमी ते चोर म्हण तो चोर म्हण कळपाचें की बेबद म्हण कळपाचें म्हाका कांय कळना. आमी बेबद तशें जाला आमकां परिस्थिती. आमी पयलीं कितें चोर म्हण दांडे घालताले बसले नंतर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. गोयचे क्रायम सीन वाडल्या. राज्यात कायदो आनी सुव्यवस्थेचेर टिका जायत आसा. विरोधी पक्ष फुडारी खर टिका करपाक लागल्यात. कायदो आनी सुव्यवस्थेचेर चर्चा करपा खातीर अमित पालेकार हांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां आव्हान दिला. हे सरकार गोयच्या लोकांक करता स्टुपीड
गोयचे कोणाक पडला काय ना असे प्रश्न आप अध्यक्ष अमित पालेकरान केले. गोयचे क्रायम सीन वाढल्या. राज्यात कायदो आणि सुव्यवस्थेचेर टिका जायत आसा. विरोधी पक्ष फुडारी खर टिका करपाक लागल्यात. कायदो आणि सुव्यवस्थेचेर चर्चा करपा खातीर अमित पालेकार हांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांका आव्हान दिला. हे सरकार गोयच्या लोकांक करता स्टुपीड. गोयचे कोणाक पडला काय ना असे प्रश्न आप अध्यक्ष अमित पालेकारान केले. गोयचे क्रायम सीन जे आसा आयज अंडर चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत हू इज ऑल्सो होम मिनिस्टर आनी ताजे भायर ताणें कितलेशेच बाकीचे जी मिनिस्ट्री आसा आपल्या कडेन दवरल्या. सो ही इज ऑल्सो बिकम द सोल CM और सोल कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज जे आसा दवरले तातूंतल्यान ताजे जे होम मिनिस्ट्रीचेर आसा पळय लक्ष तें ना. आनी अशा कारणाक लागून आयज गोंयान क्रायम सीन जे आसा ते अशे तरेन वाडल्या की आज खरेंच गोंयच्या कोणाक पडला काय ना अशें दिसपाक लागला. जेन्ना आमचे नॅशनल कन्व्हेनर बाब अरविंद केजरीवाल हांणी सांगले की गोंयांत जे क्रायम जे आसा ते पळयत जाल्यार गोंयांत सरकार आसा काय ना अशें दिसता काय म्हणून जाल्यार BJPच्या ट्विटर हँडलान ताजेर कमेंट केलो. आनी instead of dealing with the fact that crime scenes have increased, they become very personal. आणि नॅशनल पार्टीचो ट्विटर हँडल म्हणटा हे इग्नरंट म्हणून. म्हाका तांकां सांगन दिसता की आय नो द करंट टीम विच इज हायर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी तुमकां पगार बिगार कमी केला आनी हांवें म्हणप की हे अडाणी म्हणून तुमकां बरें दिसतलें ना न्ही. तेन्ना अशा प्रकारची भाशा नॅशनल एक पार्टीच्या ट्विटराचेर येता विदाउट एक्सप्लेनिंग द सिच्युएशन इन गोवा अबाउट द इन्क्रीजिंग क्रायम रेट, नंबर ऑफ क्रायम्स, नंबर ऑफ अनडिटेक्टेड क्रायम्स. आज परिस्थिती अशी आसा की आमी पयर पळयले दिसा उजवाड्यार एका चलयेक कोण तरी रेट विचारपाक लागलो. आज कालांगुटान पर्टिक्युलरली कोस्टल बेल्ट आसा, तुमचोच आमदार आसा थंय कानोळे कालांगूट. आज परिस्थिती अशी जाल्या की एक्सटॉर्शन चालू आसा. हांवें फाटल्या दिसांनी उगडे केल्ले की दीस एक्सटॉर्शन इज स्टेट सपोर्टेड म्हणून आनी कांय नांवांय दिल्लीं. नांवां दिता आसतना हांवें पर्टिक्युलरली सांगिल्लें की देर इज वन प्रकाश आनी देर इज ऑल्सो नेम कमिंग अप ऑन मिस्टर सचिन म्हणून. आतां थंय कन्फ्युजन जालें आनी एक दुसरो सचिन आयलो वयर. पण आतां नाकाबंदीचेर रातचे पळयता जाल्यार ट्युरिस्टांच्यो गाडयो हाडून परत थंय एक्सटॉर्शन चालू आसा. काल आमी आनी एक व्हिडिओ पळयलो खंय तरी पुलीस स्टेशनाचो नोट दाखयता मागीर तो पाटी लायता ती पळयली आमी. सो पुलीस डिपार्टमेंटाचेर कोणाचो वचप ना काय पुलिसान जे आज पर्टिक्युलरली हाडून दवरल्या ते अशे तरेचे हाडल्या की इट इज सपोर्टिंग एक्सटॉर्शन ऑफ दीस गव्हर्मेंट अँड फेल्ड इन्व्हेस्टिगेशन अँड फेल्ड जे आज क्रायम सीन आसात ते क्रायम डिटेक्शन आसूं आनी ज्या तरेन जो आज फेल्ड लॉ अँड ऑर्डर जाला पळय ताका जबाबदार सर्वस्वी होम मिनिस्टर आसा. वील हॅव टू गिव्ह टीम ग्लासेस. आमच्या आय क्लिनीक चलतात थंय येवन दोळे चॅक करून घे मागीर कळटलें तुका क्रायम सीन कितें चल्लां तें. पणजे दोना पावला एका घरान रॉबरी जाल्ली, मागीर म्हापसा रॉबरी जाली. कितले म्हयने जाले आतां त्या रॉबरीक आनी हालींच कोणाक तरी एकट्याक धरला आनी आतां सांगता की तो कितें तरी केला आनी ताका धरून दिला. ताच्या पयलीं आमी तुमच्याच मिडिया थ्रू आयकलेलें की ते खंय तरी देशांतसून भायर पावले खंय. कशे गोंयांतल्यान ते बांगलादेशान पावता म्हणसर कितल्यो स्टेट्स तेंच्यांनी क्रॉस केल्यो, कितली पुलिसांची ज्युरिडिक्शनां तेंच्यांनी चेंज केली. खंय न्हिदलेले गोंयांतल्यान भायर एक क्रायम करून जर गोंयांतल्यानूच जर भायर वयता जाल्यार आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचो फेल्युअर आसा, आमच्या इंटेलिजन्साचो फेल्युअर आसा, आमच्या होम मिनिस्टराचो फेल्युअर आसा. आणि हो होम मिनिस्टराचो फेल्युअर जे सगळे लिस्टान आमी क्रायम केले गोंयांत जे क्रायम जाले ते लिस्टान केले हे खंय तरी तेंच्या पोटान दुखले. हे बीजेपी गव्हर्नमेंटाचे आणि बीजेपीचे सगळे जे आता पेड व्हॉलंटियर्स दवरल्या पळय तेंच्यांनी जे सोशल मिडिया मॅनेज करपाक दवरला तेंच्या खंय तरी पोटान दुखले आणि तेंच्यांनी एक खंय तरी सामको सकयलेल्या दर्जा वयलो तो स्टेटमेंट केलो आणि त्या आमच्या नॅशनल कन्व्हेनरच्या ट्विटाचेर तेंच्यांनी हे इग्नोरंट म्हणून जे कितें म्हटलें पळय तेजो आमी निशेध करता आनी ह्या लेवलाचेर निशेध करता की म्हाका लज दिसता तुमची. अँड हाव स्टुपीड गोवन पीपल यू आर मेकिंग. म्हणजे गोंयच्या लोकांक फूल करता पळय आमकां स्टुपीड समजला तुमी. जे तुवें प्रश्न विचारला म्हण आयला वी हॅड नॉट प्लॅन दीस. तूं म्हणल्यार ऑन करून गुगल ताच्या फोनांतल्यान मारूंक लागलो कारण म्हज्या ट्रू कॉलराचेर म्हजें नांव येता एडवोकेट अमित पालेकर म्हणून. ही परिस्थिती गोंयची जाल्या आज. फेल्ड क्रायम सीन इन गोवा. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक.
घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पुलिसांक कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक जाल्ल्या पूजा नायकाक नव्यान चौकशे खातीर आनी तिच्या विधानाच्या आदाराचेर नव्यान एफआयआर दाखल करपाची सुचोवणी दिल्ली. तिने नवी नावा उक्ताडार हाडिल्ली. माध्यमाकडेन उलोवपा परस नायकान सगळी म्हायती थेट पुलिसांक दिवची अशेंय सांगिल्ले. आयज पूजाक दिवचल पुलीस स्टेशनात हाडले. मजगती म्हाका पूजा नायकाचेर विश्वास ना, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार ह्या प्रकरणात असमाधानी उक्तायली. पूजा नायकान जो पब्लिकली स्टेटमेंट केला आणि ते माझ्याकडे येऊन ते क्लियर करता म्हणटा पयलीं. पूजा नायकान खंयची इन्व्हेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी आसा, ओके, पुलीस आसा. हांव पुलिसाक परत एकदां हे केसीची एफआयआर फायल करपाक लायता आनी ताका आफोवन घेवपाक लायता आनी पुराय डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन्स ही करपाक लायता. ताका कोणाची नांवां घेवपाच्या पयलीं ही म्हाजे कडेन घेवपाची गरज ना. ताणी म्हजी जी इन्व्हेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी जी आसा पळय पुलीस डिपार्टमेंट, त्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन ताणी नांवां घेवची आनी ते जी कोणाची नांवां घेतली ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जी कितें घेवपाक जाय, म्हणजे इन्क्लुडींग कोण ऑफिसर्स, कोण मंत्री आसा ती, जाल्यार ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा पळय ते म्हाजें सरकार घेतलें. हांव आत्ताच्या घडीक सांगता. पण तेजेर थोरो बेश्टच नांव घेता म्हणून न्ही, ताजेर थोरो इन्व्हेस्टिगेशनूय जाता. त्या खातीर ताका जर ह्या केसीत कितें सांगपाक जाय आसत जाल्यार पब्लीक स्टेटमेंट करच्या पेक्षा आज हांव पुलिसाक ताका कॉल करपाक लायता आनी पुलिशेन आनी इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट इज द मॅजिस्ट्रेट हाज्या समोर करचें. सरकार ट्रान्सपरंट आसा. सरकार कोणाच खातीर खंयतरी बँड जावचें ना. थॉरोली इन्व्हेस्टिगेशन करून कोणाचेर एक्शन जी घेवपाक जाय पयलीं ती घेतात. कांय म्हयन्या आदीं जॉब फॉर कॅश स्कॅम बरोच तापट जाल्लो. 600 पोस्ट आनी 17 कोटींच्या जॉब स्कॅमात पूजा नायक हिका अटक जाल्ली. तातूंत एक मंत्री, एक IAS अधिकारी आनी एक PWD अधिकारी हांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दावो केल्लो. तशेंच तांणी आपले वरवीं एकठांय केल्ले पयशे 3 दिसाच्या मुजती भितर परत दिवचे अशी मागणी करतना तांणी मुख्यमंत्री सावंत हांकां मेळून नांवां जाहीर करतले अशी शिटकावणी दिली. ह्या स्कॅम प्रकरणात पूजान आतां नवीं नांवां भायर काडल्यात. हाचेर मुख्यमंत्र्यान परत खोलायेन चौकशी करपाचो आदेश दिल्या उपरांत क्रायम ब्रांचान तिची खोलायेन चौकशी केली आनी आयज दिवचल पुलिशेंत चौकशी जाली. फाटल्या वर्सा उजवाडाक आयिल्लो कॅश फॉर जॉब स्कॅम जो जाल्लो तातूंत मेन एक्यूज जी पूजा नायक हिची चौकशी सद्या चालू आसा. क्रायम ब्रांचान कालूच तिची सादारण 3-4 वरां चौकशी जाल्या अशें कळ्ळें आमकां. आयज तिका दिवचल पुलिसान हाडलेली आनी तिची सादारण 1 वर चौकशी जाली. त्याच्या उपरांत तिका आमी विचारलें तेन्ना तिणें कांयच उत्तर दिवंक ना. तिका परस्पर भितर व्हरून तेजी चौकशी जाला अशें कळ्ळां. पूण जेन्ना सगळे जे रिपोर्टर्स आशिल्ले ते भायर पुलिशेचे रावून तिची वाट पळयताली केन्ना तिका भायर काडटा काय म्हणून पुलिसांनी परस्पर तिका फाटल्या दारांच्यान व्हेल्या अशें कळ्ळां. आतां सद्या तिची जी चौकशी आहा ती सगळ्या जितक्या जाग्यार तिची कंप्लेन लॉन्च जाल्या त्या पुलीस स्टेशनाचेर तिची चौकशी जावपाची अशें आसा अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. आयजूच तिका दिवचल पुलिसान हाडलेली आनी हे कॅश फॉर जॉब हे जो स्कॅम आसा तातूंत तिणें एक मंत्री तशेंच दुसरे अधिकारी आसा तांचेर एलिगेशन केल्लें की तांच्यांनी ते पयशे घेतलेले. आपूण मिडल मॅन अशें तिणें भुमिका बजायली अशें तिणें म्हटलेलें. त्या केसीचो हे लावपा खातीर तिची चौकशी सद्या सगळ्या पुलिसांनी चालू आसा. तशेंच क्रायम ब्रांचीनूच तिची चौकशी केल्या अशें कळ्ळां. मुख्यमंत्री पुजाच्या नव्या दाव्यांची चौकशी करतलो. नोकऱ्यांच्या घोटाळ्यांत पुलिसांच्या चौकशेचे ढवळीकरान असमाधान उक्तायलें. फोंडा अशेच तरेच्या प्रकरणात चौकशी सारखी जावंक ना असो दावो करून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान नोकरी घोटाळ्या प्रकरणात पुलिसांनी केल्ल्या चौकशेचेर असमाधान उक्तायलें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी मुजैफ शेख. काणकोणा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाची 550 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी चालू जाल्या.
आज नूतन वैद्यकीय ब्लॉक, श्री इंदिराकांत भवन आणि श्री वीर विठ्ठल मंदिराचे उक्तावण झाले. आयकात श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाच्या अध्यक्षान दिल्ली पुराय माहिती. आमकां कळून आयला की आमी जे मोठ्या उत्सुकतेन पळयताले की भौमानाधिक प्रधानमंत्री गोंया येवन आमचे जे 77 फीट टॉल मर्यादा पुरुषोत्तम राम हाजो स्टॅच्यू स्वामींनी उबो केला. म्हणजे जे काम अजून चालू आसा आनी एक आठवड्याभर पूर्णतेक येतले. ताजे लोकार्पण आनी ताजे उक्तावण भौमानाधिक प्रधानमंत्रीच्या हातान जातले. ते 28 तारीख हांगा येतले दनपारचे. तशेंच हांगा रामदेवाचे आनी वीर विठ्ठलाचे दर्शन घेवन तो स्टॅच्यू जो आमी म्हणला 77 फूट ब्रॉन्झ स्टॅच्यू ताजे लोकार्पण करून ताचो सभा कार्यक्रम जातलो. तातूंत भौमानाधिक प्रधानमंत्री आपले विचार व्यक्त करतले आनी तशेंच मागीर ते दिल्लीक प्रयाणान परते वतले. सर ताची अरेंजमेंट हांगा कसो केला बाय रोड? अरेंजमेंट म्हणजे ते सध्या जी आमकां गव्हर्मेंटान कल्पना दिल्या आनी मुख्यमंत्र्यान कल्पना दिल्या ते दाबोळीच्यान हेलिकॉप्टरान हांगा येतले. हांगा आमी हेलिपॅडाची तयारी आता चालू केल्या आनी हांगा हेलिपॅडान देऊन ते कार्यक्रम करून परते हेलिकॉप्टरान वचून दाबोळी घेवन ते परते दिल्ली. प्रभू रामदेव वीर विठ्ठल नमन करून मालगड स्वामी नमन करून आमगे परम पूज्य विद्याधीश स्वामीक प्रणाम करून दोन उदोवपाक म्हणलें. आमगेले मठाचे 550 इयर सेलिब्रेशन नोव्हेंबर 27 दुखून डिसेंबर 7 जावचें आसा. हे भारी विजृंभणेन जावचें आसा. ती तयारी लास्ट 2 वर्स दुखून जाता आशिल्लें. कंस्ट्रक्शन जो श्री रामालय उद्यान पूरा काम जाता आसा. सो ह्या 11 days फंक्शन ना भूतो ना भविष्यतो म्हणजे प्रकार व्हेरी ग्रँड जावचें आसा स्वामीजी मार्गदर्शनारी. अंतू आमगेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांगेले आगमन आसा. अशें 77 फिटाचे रामालय प्रतिमाचे इनॉग्रेशन जावचें आसा आनी विविध नमुन्याचे कल्चरल प्रोग्राम्स, सोशल प्रोग्राम्स आनी दिस टोटल इवेंट इज टू युनायट द सोसायटी. म्हणजे आमगेलांतू धर्म जागरण आनी आमगेल्या सगळे समाजाचे बरेपणाक हें जावचें आसा. सो अंतू पूर्ण जाणां पार्टिसिपेट करून स्वामेले देवाले अनुग्रह पातुजा पुण्य म्हणून घेता. नमस्कार. सर्वांक एक विनम्र एक आवेदन म्हळ्यार तुम्ही 27 तारखेक नोव्हेंबरातून 7 डिसेंबर पर्यंत ह्या महोत्सवाचे भव्य तुमकां कार्यक्रम म्हळ्यार ती देवाल पूज म्हळ्यार ती पुराय तुमकां पळोवच्या मेळटा. ऑल इंडिया आमगे पुराय समाजाच्यान येवन हाके हात दिवका ती एकमेकांक तुमकां एक विनम्र करून एक आवेदन तुम्ही येवका. असल जावचे कार्यक्रम आमगेलो देशाचो प्रधानमंत्री येता. तुम्ही ताची एक कल्पना करका कितल्यो व्हड विशय इतल्यो व्हड प्रतिमा. म्हाका दिसता दक्षिण भारतातूं आत्ता ते श्रीरामाली सर्वात मोठी ती प्रतिमा. तुम्ही सर्वांनी येवन रामदेवालो आशीर्वाद घेवका आणि आमगेल्या ह्या समाजाच्या गौरवाचे तुम्ही सहभागी जावका ती एकमेकांक एक व्हड एक आवेदन तुमकां. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा वेटरन्स एफसीन MSM मालदीवसाक टाय ब्रेकरा वरवीं 5-4 अशा गोल फरकांनी हारावन चेन्नईन वेटरन्स फुटबॉल कपात वर्चस्व गाजयले. चेन्नई वेटरन्स फुटबॉल क्लब ऑफ इंडिया ह्या संस्थेन CKT नावेली स्पोर्ट्स स्टेडियमाचेर आंतरराष्ट्रीय मास्टर्स चॅम्पियनशीप 2025 आयोजीत केल्ली. भारत, गोंय, मालदीव्स, मलेशिया, ब्रिटन, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका ह्या सारख्या 8 देशांचे पंगड वांटेकार जाल्ले.
जयदेवी आणि गोवा वेटरन्स क्लबान बरो खेळ दाखयलो आणि दोन्ही टिमीन बरे आपले परफॉर्मन्स दाखयले. पण आयज आमी पळयता की अजून पासून एज सुद्धा प्लेयर आमी जे फुटबॉल खेळपाक शकता. आमी गोंयान आमचे अशे टोर्नामेंट घडटा आणि चड करून देव बरें करूं म्हणटा बाबा शुभट आनी आवर्तान तेणी हो टोर्नामेंट आमच्या ह्या नावेली गांवान ऑर्गनायज करपाक तांकां परमिशन दिलें. आणि आयज आमी टाय ब्रेकरां आमचे गोवा वेटरन जिखले कडेन तांकां हांव शाबासकी दिता आणि जे लुजर आसात तांकांय शाबासकी दिता. आणि भायल्यो आउट ऑफ इंडियाच्यो टिमी येवन आयज आमच्या नावेली गांवान हो गेम आमकां पळोवपाक मेळ्ळें म्हणून तांकांय देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकार. या सप्तकात नितळ मळब आसतले. तापमानात उष्णताय जाणवती. खर उष्णतायेक लागून जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. सकाळच्या वेळार दव आनी धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची. फुडले 7 दीस कसलोच खासा अलर्ट IMDन दिवंक ना. तापमानात वाड जातली. दनपारच्या वेळार खर उष्ण तापमान आसतले. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. मंगळारचे तापमान 32 ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खास अलर्ट ना. या सप्तकाक नितळ मळब, दव आनी धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. सकाळी तापमानात थंडसाण. दनपरां उष्ण तापमान. लोकांनी घेवची जतनाय. सोमारचे तापमान 32 ते 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाराक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या ज्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.